म्हज्या भयणीन भावनो, देवाचें उतर जें आमी आयकलां, प्रत्येक जाणांक कितें तरी तें ताचें उतर मानलेलें आसा, तें आमी आपणावंक जाय. जेन्ना आमी तें आपणायता तेन्ना आमी जेजूच्या एका खेरीत जिवितान ताच्या भाग घेता. आमचें खेरीतपण ताचें सगळें आसा तें आमकां दिसोंक लागता. आनी हें जावन आसा देवाचे राजाचें शुभ वर्तमान. तर आमी प्रत्येक जाणां जेन्ना आमकां देव धाडटा, आयच्या वाचपान आमकां सांगलां, तें जेन्ना आमी परगटूंक लागतले ताचे बरोबर विस्मितां आनी बरेंपण घडटलें. कित्याक आमचें जिवीत आतां आमच्या उतरांनी न्हय, पूण देवाच्या उतरांनी तें आमी ताका परगटीत आसा तेन्ना की ही विस्मितां पिकोवण्यो घडोवंक लागतल्यो अशें ताणें आमकां कळीत केलां. दुसरें म्हणजे आमी जेन्ना वेता तेन्ना दुसऱ्यांचेर पातयेवन रावंक फावना, फकत ताचेरूच. जशें एक फांटो दाखयलेन रिगून रावल्या शिवाय ताचे आपणाची तोसुंगी फळां दिवंक जायना, ते भाशेन आमी ताचेर पातयेवन रावंक जाय. ताणें आमकां सांगलां, दोडी आंगावली, दुसरे वाटेक जेवण खाण तें कांय व्हरचें न्हय, फकत ताचेर पातयेवन वचचें. तिसरें म्हणजे तो आमकां दोगांणांक धाडटा. आनी आमी वेता तेन्ना दोग जाण आसलीं म्हणटच कितें जाता, आमच्या देवाचेर आमचें मन थिरावून तो आमकां कशे भाशेन ताचे पवित्र आत्म्यान जी म्हणल्यार घोडितां घडटात ती आमकां पत्करतली ओ नाकारतली, तेन्ना आमी कशे भाशेन तें समजूंक जाय आनी ताका फुडो करूंक जाय. भिवंक फावना, तो आमचें सगळें सदांच आसा, तो ते भाशेन आमचें उतर ताका आमी परगटूंक जाय. आनी शेकी म्हणजे देवान आमकां हें सगळें वाव दिलेलो आसा, तो कोण कोत्ता? आमी न्हय, तो कोत्ता. आनी तो कोत्ता म्हणटच आमी ताका सहकार करीत रावंक जाय. हे भाशेन आमचें जिवीत जायत तर आमी दादोसकायेन शांतीन आमचें जिवीत सारतलें. आयज एक सांताचें जिवीत आमी पळयता. ताचें नांव आसलेलें हरमन. आनी तो थोंटो आसलेलो. ताका खूब दूख लागताली, कित्याक ताचो वाडटा वाडटा ती दूख वदीक वदीक वाडत गेली. ताचे पांयन ताका एका मोठान धाडलो, बेनेडिक्टीन मोठान. हिचो तें आतां जर्मनी. तिचो धाडल्या उपरांत तो बरो हुशार आसलेलो, तें ताका कळोन आयलें. आनी खूब वर्सां ताणें थिंचरूच सारलीं. 41 वर्सांचो तो मेलो म्हणनाय. पूण मोरच्या आदीं ताणें 2 गायनां जीं बरयल्लीं आसा ती आयज पर्यंत आमी वापरता. एक म्हणजे नोमान राणये, हें ताणें मागणें रचलेलें आसा. तर हें आनीकूय एक मागणें सायबीण मांयक ताणें रचलेलें आसा. हे भाशेन ताणें ताचे वरवीं देवान आमकां सगळ्या जाणांक ही मागणी सायबीण मांयची दिलेली आसा. तर म्हज्या भयणीन भावनो, आमी प्रत्येक जाणां देवाक म्हत्वाची आनी देवाच्या एकवटान आमी जो वावर करता तेच भाशेन करूंक जाय. हें जावन आसा आमचें मिसांव. आमी जो वावर करता तो ह्या सांगला ते प्रमाणे करचें. ताका एकवटोन ताचें उतर आमी घेवन तें परगटचें. तो मागीर दुसऱ्यांक बरेंपण दाखयतलो, दुसऱ्यांचेर अवलंबून न्हय, ताचेरूच. आनी कोणूय कितें म्हणत तर कितें करीत तर भियोवचें न्ही. ताका आमी जेजू सगळें फुडो करचो आनी हो सगळो वावर आमचो न्हय, जेजूचो म्हणून आमी सदांच खुशालकायेन दादोसकायेन आमचें जिवीत सारया. सगळ्या जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान. तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. ताचें आसप आमचें सगळें आसा, तें सगळें आमचे भितर आसा तितलें ताचें सगळें धरून आमी भितरल्यान ताचे कृपेन स्वतंत्र जावया. आनी आमी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूच्या जिवितान बुडोवन
ताणें आमचे सगळे सगळीं उतरां उलोवची आनी कोन्यो कोच्च्यो